Psalm chapter 118 verse 7. सरस्पर म्हज्या पक्षेक आसा, तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. Romans chapter 8 verse 31. इतले संकट आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Psalm chapter 121 verse 2. सरस्परात हांव नेता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. Exodus chapter 20 verse 1, 2 and 3. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सरस्पोर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडुल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचे न्हय. Exodus chapter 20 verse 6. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. Romans chapter 1 verse 25. देवा विशांतले सत ताणी फोट म्हूण काढले, रचणारा बदलाक ताणी रचनेकारा दान करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदांकाळ. आमेन. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या, बगार ताका सास्तीक जिवीत मेळच्या. Deuteronomy chapter 7 verse 9. तर सरस्पोर तुमचो देव कोरोसू देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव, ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या, तू दयाळ आनी मोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सरस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां मोक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्याची दया करता, तसो सरस्पोर आपणा भियेतल्याची दया करता. Sirach chapter 2 verse 7. सरस्परा भियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचेर बरवस दवरा. तुम्ही पडाना जावच्या वांकडी वाट धरी नाकात.